गव्यानो वे गीतामी नावळ्यामी आमच्या सौम्या वंदून ताका बघते नामी असी आमी आमच्या राया कृत्या सौम्याची निजागिवीची महिमा ताची करताम कविस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची होडविका रसना वाकंता ताची बळवण काय गव्यानो वे ये गीतामी नावळ्यामी आमच्या सौम्या वंदून ताका बघते आमी अशी आमी आमच्या राया. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो फिरगसगारांनो तशेंच भक्तिकांनो पास्कगडाच्या चवथ्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी निमती इगर्ज्यो सगळ्यो बंद आसात मिसाक येवंक साध्य ना. ह्या संदर्भार तुमच्या खातीर आयताराचें मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. ह्या संदर्भार तुमच्या खातीर तुमच्या सर्व गरजां खातीर त्या खातीर विशेश करून मागतले हांव. परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणी सुडास करता तांचे बसोती आमी मागता. सर्वेस्पर देव स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारून दी राखून दी म्हूण आमचे मागणी तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भार देवान आपणा केले उपकारां करगसान पटयता. डॉन कुटिनो सांजूद वडो, जोनिशा डिसोजा नित्यादर वडो, थॉमस देसा काटी पडला, देवदीन बॅप्टिस्ट डिमेलोच्या आत्म्यापासून मिस पटयता. माक कुटिनो आनी कुटाम सांजूद वाडो, तशेंच अर्गासान पटयता. जसिंता आल्वारीस आनी कुटाम बेंगलोरू, पिटर कर्नेलियोच्या बऱ्या भलायके बसोत मिस पटयता. रोशन कर्नेलियो अंधेरी ईस्ट मुंबई, देवदीन रॉबर्ट कुटिनाच्या आत्म्या बसोत मिस दितात. म्हयन्याचो उगडास काडन सुनीता कुटिनो आनी कुटाम दुबय मुंबई, देवदीन पाऊल मॅथ्यू लुईस हाच्या आत्म्याक म्हयन्याचे मीस दितात. लविना पत्रावो आनी कुटाम लुईस आनी कुटाम कालिना सांताक्रूज मुंबई. 40 वर्सांच्या लग्ना जिविताचो उगडास काडून रुबी जुबली आचरणकरच्या वक्ता देवाक अर्गासन पटयतात. हेराल्ड आनी क्रिस्पियाना फर्नांडीस बंटवळ मडांग कापू, तशेंच देवादीन स्टॅनी अल्वारिसच्या आनी मौरील मिनेजेसाच्या आत्म्या बसोत मिस पटयता. जसिंता अल्वारीस आनी कुटाम बेंगलोरू. हे शरीर बसोत मागी हांगा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास काडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, हेच्या देवस्तुतेंत जेजू जावन आसा बरो गोवळी. बरो गोवळी शेळयां पासो जीव दिता तो. आपल्या तबेन दिल्ल्यांक जतनायेन सांबाळटा तो. प्रशांत नितळ उदका सरशीं पाचव्या रंगाळ सरोवा सरशीं तो तांकां आपूण व्हरता. तांची सगळी तान आनी भूक तो निवारता. आनी अवघडांतले विघ्नांतल्यान वरांतलें शिकाऱ्या घराच्या पासांतलें तो ताका राखता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. सोम्या आमचो बरो गवळी. ताचेर विस्वास दवरतल्यांक, ताच्या तबेंत आसलेल्यांक, ताच्या मेळींत आसलेल्यांक तो केदींच वायट जावंक सोडिना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आज प्रतिरितीन सगळो संवसार प्रतिरी आमचें भारत
कोरोनाच्या आकांताच्या काळार आसा. हे संदिग्ध परिस्थितीर आमी आसतना सुम्याचेर आमी विस्वास दवरया. आमच्या बऱ्या गवळ्याचेर विस्वास दवरया. बरो गवळी आमचो स्वामी आमकां कसल्याच वायटाक विघ्नाक अनुवारांक सापडना तेचे बरी राखून सांबाळटा. असले सुम्याचेर विस्वास दवरून आमची जिणी सळूंक देवा स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी तळकाळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू तुजें उतर आमकां जिवीत दिता. तुजें उतर आमकां बरवसो दिता. तुजें उतर आमकां धैर्य दिता. संवसारी राठावळी नेमती हें उतर आयकूंक आमी सलवल्या विसरल्या सुकून पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बोगसाणें मागून म्हणटा व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय. मोगळा समया पातक सांडून बरें जिवीत जिवंक तूं उलो दिताय. आमचो स्वार्थ आमचो मसूर आमचो राग द्वेश तुडेपोटी आमच्या पातका कारण जाल्लो आसा. तुजें तन आमकां पयस केल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बोगसाणें मागून म्हणटा हांव व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मोगळ समया बरें करूंक तूं उलो दिताय. एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या सेवेंत तुजें राज्य तूं विस्तारूंक आपणें दिताय. मोगांत आनी सेवेंत आमचें जिवीत सरोनो तुजी वळख पेल्याक दिवंक तूं आशेताय. पूण आमी थोडे पोटी स्वार्थी जाल्ले आसा. आमी रागिश्ट जाल्ले आसा. गर्वी जाल्ले आसा. ह्या मुखांतर आमच्या उतरान आनी करण्यान आमच्या भाव भयणी दुखयलेलें आसा. तुकाय दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बोगसाणें मागून म्हणटा हांव व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदां दैव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक उसर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राय सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्यार बसला. आमचे मने मारून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. इकडे परतोळे दांपया आमच्या गरजां खातीर विशेष करून त्या सवां खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ अमर बापा तुज्या नांवान सासनाच्या जिविताची आमकां सोलून व्हरूंक जेजूक तुवें तुज्या शेडयाचो गवळी करून धाडलोय. ह्या शेडयांच्या इणान सर मनशां एकठांय जावची आनी सासनाचें जिवीत सुबामपणान तांकां मेळचें म्हूण जाणवान आनी मोगान तुवें थारायलें. तर समेस्त मनशांक
ह्या बऱ्या गवळ्याच्या इंडांत भितर सरोंक ताचो ताळो आयकून ताचे फाटल्यान वसोंक आनी जिविताची जरीशी पावोवंक करपा दी म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवर चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रू पवित्रात्म्यान बरोवन तांकां सांग लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एका थोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात आनी कोणाचे पदवेन तो बरो जालो ते तुमी सोदना करतात. तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवन केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमच्या मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. हो सो जेजू म्हणयेत, फातर तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलोलो, पूण आतां तो जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवण मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्या संवसारान देवान मनशाक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून बुडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून बुडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराधीन वाचुया, कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. मनशांचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आसरो सोदलेले कितल्याकी बरें. रायांचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आसरो सोदलेले कितल्याकी बरें. बांदप्यांनी नाका म्हणून बुडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडोंदार जालोय, देखून हांव तुका अर्गां दिता सर्वेस्परा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी तटक जाता. बांदप्यांनी नाका म्हणून बुडयलोलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून बुडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सांजू आमच्या पयल्या पात्रांतलें वाचप. मोगाचे न्हू, पळया कितलो मोग बापान आमचेर ओतला. देवाची भुरगीं म्हूण आमकां आपोवंक ताणें पावो केला. निजा की आमी देवाची भुरगीं. संवसार म्हाका वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाचे न्हू, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातले ते आमकां येदोल पर्यान उगडापे जावंक ना. पूण ते उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताची सारकी जातली म्हूण जाणाव. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. हल्लेलुया गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवित्र नांवा होबळी कुसारया.
Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होळी कुसया हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बकऱ्या वळखता आनी ते म्हाका वळखता Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होळी कुसया Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होळी कुसया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं भगवंत जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ जेजू म्हणा लागलो हांव बरो गवळी बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्ही आनी बकरी ताचे स्वंत न्ही देखून सुणे वगत येता तें पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पळ दवरता सुणे वगत बकऱ्यांक धरन दुस्पट येता कामाक रावलोलो पळता कित्याक तो सांबाळसो मनीस बकऱ्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बकऱ्यां पासून हांव म्हजो जीव सोदितां ह्या हिंडांत नात हेर बकरेय म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडिचय तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एक सीट जातलो आनी एक गवळी म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दितां कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना म्हजे स्वंत कुशीन तो हांव दितां तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटीं घेवंकी म्हाका अधिकार आसा अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकी दिल्या देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो गवळी इंग्लिशांत शेपड म्हणटा आमी कन्नडांत कुरुबा म्हणटा गवळी सडावत आमच्या मंगळुरांत नांत पूण उत्तर कर्नाटकांत घाटा सायडीन आमी गेल्या जाल्यार जायते गवळी आमकां दिश्टी पडटात गवळी कितें करतात ते गवळी बकऱ्यांची जतन करतात हजारो बकरे शेळयो म्हणटा कन्नडांत कुरी म्हणटात इंग्लिशांत शीप म्हणटात आनी हे सगळे बकरे तो कितें करता एकल्या बकऱ्यांची हिंड बकऱ्यांचो हिंड बकऱ्यांची रास तो सांबाळटा गवळी पळोवंक कशें आसात माथ्यार एक खांबोळ घालना पांयांक वाणो घालना आतां ते बेतकाटी दवरना तो आसता तो कितें करता खंयसर बरो सोरो आसा थंयसर तो तांकां आपोवन व्हरता खंयसर उदकाचो आशेर आसा उदकाची झर आसा उदकाची थळें वा व्हाळ आसा न्हंय आसा थंयसर तो तांकां आपोवन व्हरता आनी प्रशांत उदकाच्या झरींत तांकां पिवंक लायता आनी प्रशांत पाचव्या रंगाळ पृथ्वेचें तण तो तांकां सरोवंक करता उबक वो गवळी प्रतिरितीन बकऱ्यांक मोगान पळयता बकऱ्यांची जतन करता बकऱ्यांक तो सांबाळटा बकरे कितें करतात बकरे ह्या गवळ्याचें उतर आयकतात ताचो पाटलाव करतात गवळी घेताळाय बकऱ्यांच्या फाटल्यान वचना तो मुखल्यान वता माथ्यार कांबळ घालना आतां बेतकाठी धरना तो मुखार वता आनी बकरे पुरा ताचो पाटलाव करतात आनी फाटल्यान वतात
हे आमच्या भारतांत जायते गोवडी बोकरे आसात, कुरबारू आसात. जेजूच्या काळार इस्रायलांत असले जायते गोवळी बोकऱ्यांचो हिंड सरयतले आसले. आनी जेजू आज प्रते रितीन असल्या बोकऱ्यांक आनी बोकऱ्याच्या हिंडांक आनी ताका सरयतल्या गोवळ्यांक दृश्टांत दिवन सर्गेच्या रासाच्या बरी खबरे विशांत आमकां तो कळयता. आनी आपणाकच आपूण गोवळी आनी तुमी शेडयो म्हणून तो आमकां वलयता. म्हणजे मग अशा भावना भयणीनो, दोन तरांचे गोवळी आसात. एक आपणाच्याच बोकऱ्यांची जतन करतले गोवळी, आनी एक सांबाळाक हेरांच्या बोकऱ्यांची जतन करतले गोवळी आसात. बाड्याची गोवळी वा सांबाळाची गोवळी वा खुद्दाची गोवळी. आपणाच्याच बोकऱ्यांची जतन करतले गोवळी ते आपल्या शेळयां पासून जीव दिवंक तयार आसात. कित्याक ते आपल्या बोकऱ्यांचो काळजांतावन मोग करतात. पूण बाड्याचे वा सांबाळाची गोवळी आसात ते सांबाळा खातीर, पयशां खातीर, मजुरे खातीर ते काम करतात. देखून बोकऱ्यांची चड तांकां कंत ना. खंय उदक आसलेलें आपूण वेलें, खंय सोरो आसलेले तांकां आंबून वेलें, पूण ते तांच्या इतल्याकच रावतात आनी बोकरे तांच्या इतल्याकच आसतात. बोकऱ्यांक आनी ह्या गोवळ्यांक चड ताळ ना, चड संबंद ना. कित्याक आसलेलो तो संबंद फकत तो तात्कालीक, टेम्पररी, तात्कालीक म्हणटा आमी. वा तो मोग आसूनी बागार तो एका रितीच्या सांबाळ असो म्हणयेत, कर्तव्य असो वा एका रितीच्या काम असो संबंध आमी म्हणयेत. सुणे वा गोठ आयलें जाल्यार सांबाळ असो तो गोवळी पळ नवता आनी आपलो जीव वाचयता. पूण जर तर आपणाच्या शिडयांचो खुद्द गोवळी तर सुणे वखदान दाड घाली जाल्यार तो सुणे वखदा विरोध झुजता, तांकां लागीं येनातले बरी पळयता आनी ताच्या हिंड्यांतलो एकलोय बोकरो सुण्या वखदाक बली जायनाशें तो पळयता, सांबाळता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आपल्या शेडयां खातीर जीव दिवंक तयार असो कोरो गोवळी आनी आपल्या शेडयांक तो कितेंच बादाक करूंक सोडिना. पूण सांबाळ असो गोवळी तसो न्ही. तो आपलो जीव वाचोवंक सोदता आनी बोकऱ्यांचो जीव ओगडावंक तो कारण जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे लागीं असले बोकरे, असलो हिंड वा असले गोवळी नात. पूण जाल्यारय आमचे लागीं आमचीच म्हणलीं गोरवां आसलीं एका काळार, मस्त गोरवां. आनी ह्या गोरवांचो आमी मस्त मोग करतले हांव. हर एका गायक, हर एका पाड्याक एक नांव दिताले हांव आमी. आनी आमच्या गोठ्यान बरो गोरवां आसतालीं. सकाळीं उडोवन आमी ती गुड्याक आंबडतले हांव, गुड्यार बसून सरयतले हांव. आनी थंयसर वागांची भिरांत आसताली, बल्प्यांची भिरांत आसताली, सुण्या वागटांची भिरांत आसताली. हातांत बेतां खाण घेवन आमी तांची राखवण करतले हांव. आनी सांबाळन तांकां सोरोवाक आपूण व्हरून उपरांत फाटीं आपूण हाडन गोट्यान बांदून तांकां ताळणें, तांकां पियोवंक, तांकां पेंड, तांकां बातेन तांकां तण घालतलें हांव, तांचो मोग करतलें हांव. तशेंच तांची एक गाय सुकोवन वचत जाल्यार सगळी रात आमी सोदलेलें आसा. गायचें नांव काडना, केंपी, मुट्टी, आप्पी म्हणून सगळ्यांनी आपोवन तांची आमी जतन घेतिल्ली आसा. सोदून काडून फाटीं आपल्या गोट्याक हाडलेलें आसा. कित्याक त्या गायचो, त्या गोरवांचो, त्या जानवरांचो आमी मोग करता. आमच्या घरांनी जायतीं कुंकडां बसतालीं पयलें. मस्त कोंबयो रावणेक दवरून जायतीं पिलां काडटाले हांव. आनी हर एका पिल्यांची आमी जतन करतले हांव. पिलांक हर एका मागीर मेजतले हांव. सकाळीं उठोवन खावंक घालतना ह्या कोंबयेचीं कितलीं पिलांत, ह्या कोंबयेचीं कितलीं पिलांत, कितले तलकां आसात, कितले कोंबले आसात, कितले कोंबे आसात, कितल्यो कोंबयो आसा म्हूण आमी मेजून दवरतले हांव. आनी सकाळीं गुडांतलीं सोडतले हांव. दनपारां परत तांकां आपोवन खावंक घालून परत लेक करतले हांव. आनी सांजेर परत गुडागेच्या फुडें खावंक घालून परत ताचेर लेक आमी काडटले हांव. जर तर एक कोंबो, एक कोंबी, एक पील तिसरी वचत जाल्यार आमी सोदून सोदूंक लायतले हांव. दुसऱ्यांच्या घराक खंय गेल्यान कोण ना म्हणून आमी सोदतले हांव. पक्कीसादाच्या हातांतलें तशेंच गुणीच्या पासांतलें तांकां आमी निवारतले हांव. जर तर वयर गुण
बोवाडो घालता जाल्यार आमी डब्बो बडोवन गी आनी वा आमी सत्राय सांगून गी कोंबयांक पिलांक लिपयतले हांव कित्याक आमी कुंकडां समोग करतले हांव आनी ती आमचो ताळो आयकतालीं आमी गोरवांचो आमच्या जानवरां समोग करतले हांव आनी ती जानवरां आमचो ताळो आयकतालीं एका रिती संबंद आसा थंयसर एका रिती सोमोग आसा कित्याक त्या गोरवां खातीर त्या आमच्या पोसलेल्या जानवरां प्राणी पक्ष्यां खातीर आमचो जीव दिवंक आमी तयार आसले हांव वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलोसो संबंद आज जेजू आमकां आनी जेजूक आमकां आनी ताका आज ओलायता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देव जावन आसा बरो गवळी सुमी जावन आसा बरो गवळी शेळयां पासून आपल्या परजे पासून जीव दिवचे तसलो वर्तो श्रेश्ठ गवळी म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता पोरण्या सोल्ल्यांत उत्पत्ती ग्रंथांत जावन आमी पळोवन आयला हांव जाल्यार देव विविध तरान गवळीपणाचो वावर ताणें केल्लो आसा अब्रामाच्या संततेक अब्रामाक एक गवळी कसो अब्रामाच्या संत मदें ताणें विसरलेलो आसा जावं पुरो इसाक जावं पुरो जाकोब जावं पुरो जाकोबाच्या संततेक सुरेशपरान गवळीपणान कशें राखून व्हेलें तें आमी जाणाव मोयचे एक गवळी जावन कश्टतल्या इस्रायल परजेक आपल्या मायगांवा पाटी हाडच्या वावरांत तो मेतेर जालो जावं पुरो मोयजे उपरांत जोशुआ आनी जोशुआ उपरांत जावं पुरो नितीकर्ता उपरांत प्रवादी आनी प्रवाद्या उपरांत देवूस मनीस हांव जेजू रुपी ताच्या परजेची जतन करूंक आयिल्लो आनी आपल्या परजे खातीर आपल्या लोकां खातीर आपल्या जिवाचें अर्पण ताणें केल्लें आसा कश्टतल्या लोकांक ताणें वाचोवच्या खातीर बंदे नासले लोकांक सोडोवच्या खातीर कैदी जावन आसले लोकांक सुटका दिवच्या खातीर पिडेंत वळवळत्या लोकांक भलायकी दिवच्या खातीर विविध समस्या बली जाल्ल्यांक त्या समस्यांतलो पर्याय दिवच्या खातीर सुमी एक गवळ्याचो वावर करता गवळ्याचो भुकेल्ल्यांक तो जेवण दिता थानेल्ल्यांक तो पिवन दिता कश्टतल्यांक आदार दिता आनी पिडेस्त तांकां आपल्या कांदार उखल घेवन ताची जतन तो करता असलो एक बरो वावर केल्लो असलो बरो एक जतन घेतिल्लो एकमात्र श्रेश्ठ गवळी जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तो अब्रामा फुडें आसलो आतां आसा आनी मुखारय आसतलो अब्रामाची ताणें जतन केल्ली इस्रायल परजेची जतन केल्ली जावं पुरो मोयजे मुखांत्र जावं पुरो नितीकर्ता मुखांत्र जावं पुरो प्रवादे मुखांत्र वा खुद्द आपणाच्या हजरपणांत जेजून आपची सडवण केल्ली आसा देखून तो म्हणटा तो आज बोवा पुरब्यान खऱ्या गवळ्या बऱ्या गवळ्या आनी बड्याच्या गवळ्या विशयान तूं सांगता देखून म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो आमी बऱ्या गवळ्याचे पाटलावदार जावंक जाय बऱ्या गवळ्याचे पाटलावदार जेजूच्या बऱ्या गवळ्याच्या पिंतुरांत आमी पळयता अस्कत तांकां नातरली हुशार नातरली अस्कत शिडी जेजूच्या खांदार आसा म्हळ्यार तो म्हणटा कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो तुमी म्हजे सरशें येया हांव तुमकां विशव दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुमकां संतोश दितलो हांव तुमकां गूण करतलो येया तुमी म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर जेजू पळया ताच्या हिंडाच्यो ताच्या शेळयांचो कितलो मोग करता गे म्हळ्यार कितली जतन करता गे म्हळ्यार पळया आपलो जीव पर्यंत तो तांकां उपसून दिता पळया एकलो जेजू लागीं गेलो आनी म्हणालो सोम्या तूं म्हजो कितलो मोग करता इतलो म्हणालो तो कुर्सार पळया थंयसर जेजू अशें आत्विस्तारून मला म्हळ्यार भरपूर रितीन म्हजें मांस आनी रगत तुमकां खावंक आनी पिवंक दिवच्या पर्यंत हांव तुमचो मोग करता म्हणालो जेजू वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तसलो मोग करतलो सोमी आमचो वर्तो देव जावन आसा वर्तो देव आसा देखून हो जेजू म्हणटा ह्या बऱ्या गवळ्याचे खरे शेळयो तुमी जावंक जाय खऱ्यो शेळयो देखून हांव बरो गवळी हांव तुमचो मोग करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करूंक जाय फुडकिरे गवळी येतले फुडकिरे प्रवाद येतले सांबाळाचे बड्याचे गवळी येतले ते तात्कालीक पूण ते तुमच्या कश्टांत आसचे नात तुमच्या आकांतांत आसचे नात ते तुमच्या बऱ्यापणाक ते आशेवचे नात ते तांचो फायदो पळयतले तांचो फायदो समतस ते तुमकां सांडून पळ धांवतले तुमी घुस्पटतल्यात तुमी सुण्या वखदांक बली जातल्यात आनी तें पळोवन ते संतोशतले ते देवसाराचे मनीस ते देवसार येता घुस्पटावंक देवसार येता बेश्टावंक देवसार येता सगळें पिड्ड्यार करूंक पाड करूंक तसले ते गवळी
तांच्या उल्यांक तुमी कान दिनाकात, तांचो पाटलाव तुमी करनाकात. उलयतना गोड उलयतात, उलयतना बरें उलयतात, आमकां भारी बरें दिसता आनी वत्तो आमी खरो गोवळी म्हूण चिंता आनी आमी पटवून पडटा. खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आधुनीक स्वार्थी म्हणल्यार संवसारांत अशें घडटा. थोडे फटकिरे प्रवादी, थोडे फटकिरे मुखेली, थोडे फटकिरे गोवळी उसल्या स्थानार वचून बसतात, लोकांक फटयतात फटकिऱ्या उतरांनी. आपल्या गोड गोड उतरां मुखांत फटी 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 सांगून फटासले सत करतात आनी लोकांक सगळ्याक लोकांक अंधकारान दवरतात, सगळ्या लोकांक काळोखान दवरतात, सगळ्या लोकांक अनितीन दवरतात, सगळ्या लोकांक अन्यायाच्या त्या पासाक सांपडयतात आनी लोकांक एका रितीच्या कश्टांत, एका रितीच्या बंदपासांत, एका रितीच्या कैदीपणांत ते दवरतात. आनी अशें आपूण गोवळी म्हणून सांगून फटकिरे गोवळी, फटकिरे प्रवादी, फटकिरे मुखेली ते जातात आनी अशें लोकांक आनी देवाक कांटाळ्याचे जातात. तसलें आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, आमच्या समाजेंत आमी पळयता. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, खऱ्या गोवळ्याक हांगासर मोल ना जाता, खऱ्या गोवळ्याक हांगासर कांयच मान स्थान ना जाता. पळया, खरो गोवळी जावन वावुरलेले जेजूक कितें मेळ्ळें? कुरीस मेळ्ळो, अखमान मेळ्ळें, नलिसायाचें मरण मेळ्ळें. पळया, अनितीन आसलेल्या त्या बारबासाक कितें जालें? ताका जैत मेळ्ळें, जैत. पूण जेजू म्हणटा हें जैत तात्कालीक, तें अखेर पर्यंत उरना, तें तात्कालीक. अनितपणांत लाभलेलें जैत तें, अनितपणां जापलेलें जैत तें बिलकूल शाश्वत जावन उरना. जेजू म्हणटा पेटोवन आसलेलो दिवो कळशे पंद दवरिना, उजवाडा हाडटा, उजवाडा हाडल्या उपरांत सगळें तें दिश्टी पडटा. देखून तो म्हणटा काळोखांत आसलेलें उजवाडाक आयल्या शिवाय रावना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आमी कितलींय सांगयेत, कितलींय फटयेत, कितलींय वायट करयेत, पूण एक दीस ते उक्तावणा येतलेंच आनी ह्या संदर्भार लोक तांचो तिरस्कार करतलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संदर्भार जेजू आमकां कितें सांगता? जेजू म्हणटा तुमी म्हजो ताळो आयकया, तितलेंच पुरो. तुमी म्हजो ताळो आयकया, हांव कितें सांगता तें तुमी पाळा. तुमी खऱ्या गोवळ्याचो पाटलाव करा, बड्याच्या वा सांबाळाच्या गोवळ्याचो न्ही. हांव जीव दिता तो गोवळी, ह्या गोवळ्याचो तुमी पाटलाव करा. ह्या गोवळ्याचें उतर तुमी आयकया. तुमी नासावचे नांत, तुमी तानेवचे नांत, तुमी बुकेवचे नांत, तुमी सुण्या वखदांक बली जावचे नांत, वायट पिडेक, वायट मारीच्या पिडेक तुमी वळख जावचे नांत. म्हजो ताळो आयकया, म्हज्या ताळ्या प्रमाणे चला आनी खंडीत तुमी जिवीत जोडटल्यात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आयच्या पयल्या वचपान ती पळया, ज्या सुम्याचो ताळो आयकल्ल्यान थंय विस्मितां घडटात, विस्मितां घडटात. देखून धर्मदूत एका थोंट्या मनशाक बरो करूंक शकतात आनी हे थोंट्या मनशाक बरो केल्लो धर्मदुतांनी न्ही सोम्यान म्हणलें सत थंयसर उगडापें जाता. कोण पळय ह्या सोम्याचो बऱ्या गोवळ्याचो खरोपणी, विस्वासपणी मोग करता, पाटलाव करता आनी सोम्याचें उतर, ह्या गोवळ्याचें उतर आयकता, ताचे थंय विस्मितां घडटात म्हणल्याक आयच्या पयल्या वचपान धर्मदुताच्या कृत्य पुस्तकांत स्वस्थ रितीन आमी जाणा जाता. देखून देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखते हांव म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांजुवांच्या पयल्या पत्रांत तो आमकां कळयता. देखून आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमकां ताणें आपोवंक फावो केला. पळय, देव जावन आसा गोवळी आनी आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सोमी जावन आसा बरो गोवळी, आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. ह्या सोम्याचें उतर आमी आयकूंक जाय. सोम्याच्या उतराच्या प्रमाणे आमी चल्ल्या जाल्यार देवाचीं भुरगीं आमी जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवा मुखार व्हरतीं. देखून आमकां संवसारांत आमकां व्हड स्थानमान दिवना जावंक पुरो, व्हड स्थानमान आमकां लाभोवना जावंक पुरो, व्हड ग्रेस्तकाय आमकां फावो जावंक पुरो, वा व्हड मनशां मुखार आमी कोयरा भाशेन जावंक पुरो. पूण उडास दवरीसय देवान आमकां आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरूप ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचला आनी आमकां आमचीच म्हणली एक सकत दिल्या. देखून बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. जेजूक तांणी खाण उडयलो, तुकांय उपकार ना म्हूण खाण उडयलो, पूण आख्ख्या पुवी सभेचो, आख्ख्या संवसाराचो मुल्या फातर तो जालो. आमकांय थोड्यो पटी खाण उडयतले, पूण सोम्याचेर विस्वास दवरता तेन्ना आमी निर्फळ जावचे ना.
आमी त्या बांदपाच्या फातरा बरी बळवंत जातले हांव आनी ह्या फातराचेर एक मजबूत बांदप उबें जातलें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो एक घडी बोर आमी दोळे धांपया. सुमी आमचो गोवळी, तो आमचो बरो गोवळी, तो आमी ह्या शेळयांची तो जतन करता, आमची ह्या शेळयांची तो जतन करता. तो आमचें तावन एकत्तेक उतर एकत्तेक संगत आशेता. आमी ताचें उतर आयकच जाय. तो खंय सरवेता थंयसर आमी वचत जाय म्हूण तो आशेता. देखून हे खऱ्या गोवळे आसूं खरेपणी फाटलाव करूंक सुमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवात आसूल आमचो बाबार तूं सारया. सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभोवलो आमकां मरियेंतान जल्मलो 5 बिलगांतलें एक वसले ताका कुर्सां जोडलो तो मेलो आनी ताका नेकेविलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो. सर्गार सोडलो. सर्पद्वेदार देवाच्या उजव्या बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मरसिबे करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पुलीस सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें वखसणे कुडीचें जिवन पोण सासणाचें जिवीत. आमेन. मगळ भाव भयणीनो आमी उसारलेलो तो भावार्थ आख्ख्या पवित्र सभेचो भावार्थ. ह्याच भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पिया. तुमची सवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय एकवटान रावून पवित्र सभेंत एकवट हाडूंक पळबरीत जावंक तुजी कृपा आमकां समेस्तां लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची निस्वार्थपणी सेवा करूंक तांची मनां उजवाडाय. कोरोना तांच्या काळार आयलेले सगळे कश्ट ते संदिग्ध परिस्थितींत यथार्थपणी फूड करूंक आनी सर्व तराची मांडावळ घालूंक तांकां जाणवाय गिन्यान फावो कर. तांणी आनी घेवची योजना कामां देशाक आनी लोकांक अभिवृद्धीची भलायकेची संतोषाची समाधानाची जावं दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एका भक्तिकांचे तुज भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या भावात तसो फळ सावन तांणी मागलेलें सगळें तांकां फावो कर. मारीच्या पिडेतावन आमी सर एकल्यांक राखून सांबाळ म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसलेल्या भाव भयणीक राख आनी सांबाळ. तांचे एकसुरपणान तांकां सांगात दी. तांच्या कश्टांतल्यान तांकां निवार. सर समस्यांतले पर्याय तांकां फावो कर. तांच्या कामान बदरती आनी तांच्या वावणटीचो फळ यथेश्ट माफान तांकां फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेक वळख जाल्ल्या प्रते रितीन कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या विविध पिडेंक वळख जाल्ल्या तशेंच विविध कश्टां नश्टांक बळी जाल्ल्या समेस्तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल आनी तांकां तुज्या दैवीक सत्तेन भर. तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक तूं तांकां गठाय आनी बोवाळ दी. तुजी कुशी वयतर हे सर्व कश्ट निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर. तुज्या पुता जेजूची मौल्या आपल्या जिवितांत उतार करून तांणी शेगुणांनी वाडोवंक मोगान जिवंक सेवे साकरेच्या मनोभावांत तांणी आपलें जिवीत रुतां करूंक तुजी कृपा तांकां फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां एकवटी सांबाळ. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी प्रत्येक जाण भुरग्यांनी आनी युवजनांनी जेजू क्रिस्ता थंय आकर्शीत जावंक आनी ताच्या मेटांनी चलोवन बरो फुडार रुपीत करूंक जायची कृपा तांकां फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युक्रिस्ताच्या बेसा भोंवती ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्यांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर. आयच्या बऱ्या गवळ्याच्या शिकवणेक तांणी कान दिवंक आनी देवाच्या उतराचेर आनी युक्रिस्ताचेर तांची जिणी बांदून हाडूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर दांपया. आमच्या गरजां खातीर प्रति रितीन मागया. अख्ख्या संवसारा खातीर कोरोना मारीच्या पिडे वरवीं कश्ट येतल्या संवसारा खातीर प्रति भारता खातीर आमच्या कर्नाटक राज्या खातीर आमी विशेश करून मागया. आमकां ह्या पिड्यांतलें राखून सांबाळ व्हरच्या खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा सासाय विशेश करून मागया. मोगळा बापा तुजे मुखार उबारलेली आमची मागणी तुका आमी समर्पण दिता. तुज्या पुताच्या बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत आमी खरेपणी जिवंक तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक
ताचें उतर आयकून त्या प्रमाणे सुलोवंकू जाय ची कृपा आमी समेस्तांक फावो कर म्हूण आमी मागता. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. सर्वेस परदरस्ता मिलोस नव उदारपणा दिला तो उंडा मिळता करिये म्हजो हावा भेटून दिता, सर्वोस मुझे तुका मोगा समर्पिता. हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. स्वतंत्र बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या अख्ख्या पयसुबेच्या आदवाक सुस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमच्या पसत मोगान जेजूक आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलेलें अपरमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी तसो मोग आमच्या जिणयेंत निर्फळ जावंक केदींस निर्मिनाका म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसों. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भूभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व कळे आमी तुका वाकुण्णू फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण ते करून या उत्तम काळात तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस पर संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषांत उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दळपार निरंतर गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय. मग भावानो भयणीनो, भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. हे संदर्भार सगळें आमचें जिवीत, आमची भलायकी सुमयाच्या पांयांतळा जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. अख्ख्या संवसाराक, प्रतिनिधी भारताक आनी प्रतिनिधी कोरोना आकांताच्या ह्या काळार ह्या संकस्तांतले निवारच्याक आमी आमकांच सुमयाक समर्पण दिवया. कुरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्याचे सांग दिलो आनी मुळे
हो तुम्ही सुमेस्त घेया आणि काया ही मुजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच पोरी जेवाण जात तणे कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्यास सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेया आणि अंतले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत पदकचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत ते वरवतले हे म्हज्या उगडा साकरा. बवडतसो गुठ परगटूया. जेजू मेला जेजू जीवन झाला जेजू नव्याने तो बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवीत सोंडो आणि सुडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर रगत सेवतेले आमी समेजता पवित्रत्मे बरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट करे. तांकां आनी तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवंत जोसे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमची सुडोंदराची आज्ञा मदीन दवरना बऱ्या गोवळाची खरेपणी पाटलाव करूंक खरेपणी ताचे उतरां पळोव दिवंक देव स्वतारांनी कृपा मागोवन सुमयेन शिकलेलें मागणें सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे एसलेले आमकां शितां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दये करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येते आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मग सुगूर तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया.
देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. क्रिस्ताच्या बाच्या गोष्टी तुम्ही साखर संसारातून जीवित दिली तुझ्या बोपो तिकडे रक्तावर सर्व करपर्यंत सर्व मग आणि वा सदा तुझ्या त्यामुळे म्हाका आदार दी. सगळी आमी दिबी घालया हांगा पळया. ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. आम्हा हर एकल्यांचो बरो गवळी म्हणून उलयता ती. आमच्या गतींत देव जिता. आमच्या गतींत पासो सुरोव आसले थंय आमकां आपूण व्हरता. प्रशांत नितळ उदका सरशी आपूण व्हर ह्या उदकांतले पिवंक दिता. जिविताची जरती जिवीत सोंडोती हे शिडीचे जेवणाका पयलेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. म्हाका भोवना भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळ क्रिस्त प्रसाद जेजूचें मांस आनी रगत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साथ दिना पूण आत्मीक रुपान सुमयाक आम सोकन घेवचें प्रयत्न करया. सुमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या संगात राव मरेकार पिडेशिडेंतले आमकां निवार म्हूण मागया. पत्रेक असो कुमगार आतां आमी सेवया. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका पोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. प्रार्थुया. बोदयाळ बापा आमच्या देवा आमी सदां बऱ्या गवळ्याचो शेळयो जावंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे हेरांय मनशांक ताच्या हिंडांत हाडूंक आमी अत्रेकतांव. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्ण एक कर की मजुरीकारां आनी नागोवण्यांनी दिसपाट आयलेली दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो ताळो ओळखूंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावतलीं. तेन्ना एक सेंड आनी एकच गवळी आसून आमी समेस्त तुका एका ताळ्यान वाखणतल्या. हो दीस बेगीन पावय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मगळ भावनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोव भक्तीपणांत ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिल्ले जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता शबासकी पटयता. ते बरें करूं म्हणटा. भाव मॅक्सीक भावा परब्याचें संगीत दिवन आमकां ह्या मिसाक ताणें आदार दिला. भाव मॅक्सी तुजो उपकार भोवडटा. सगळ्या मिसाची मंडवळ केल्ल्या भाव जॉयसनाचो उपकार भोवडटा. वसूंक आदार दिल्ल्या भयण विल्माचो उपकार भोवडटा. हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून तें माध्यमा मुखांतर तुमी पळोवच्या खातीर वावरतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळ्ळी अविनाश गंगोळ्ळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वकी उपकार भोवडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. मगळ भाव भयणीनो कोरोना कंताच्या काळार आमी आसा. ही गरज्यो सगळ्यो बंद जाल्यात. ह्या वखदां हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर भेटयतना आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंकूच आमी दिबी घालया.
देवाचो तरी एक देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. Somia din wasuya to boro. Somia din wasuya to boro. Somia din wasuya to boro. Moga permita sotoro. Din vastolo somia servei kali. Vakantolo maima sansakali. Restato sergani ya sonsari. Rayama सर्वासो सदंकाळी. Somia din vasuya to boro. तो बरो Somia din vasuya to boro. तो बरो Somia din vasuya to boro. तो बरो Moga परिमिता सोकुरु Galputa soe ओंकार मोरी आशीर्वाद देवांका. बगीन कृष्णाचे करवी निरम काम चे देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.